आज एक अत्यंत महत्त्वाची मडगाव नगरपालिकेच्या ह्या मिटिंगेची बरी एक गोष्ट घडटा आणि ती म्हणल्यार आमचे बहुजन समाजाचे आधारस्तंभ अशें अख्खे गोंयभर आनी भारतभर तेंचे नामणे आसा. आदले गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आनीक होम मिनिस्टर ह्या नात्यान एक गोंयाक एक सामको असो बंदोबस्त पुलिसी मध्ये आशिल्लो आनी ताका आमी बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर म्हणून आदरान आजय पर्यंत वळखतात. ते आमचे स्वर्गीय बाबा रवी भाई, तांकां आमी रवी भाई म्हणटात. रवी बनायक आमी ह्या कावन्सिलान हो रेजोल्युशन घेतिल्लो की ताजो एक फोटो ह्या आमच्या म्युनिसिपल हॉलांचे दिग्गज जे लोक आसा तांचे बरोबर तांची नामणां जावची. आमचे कावन्सिलर रेजोल्युशन घेतिल्ले कोणी घेतिल्लें रेजोल्युशन रवींद्र आनीक महेश आमोणकर तांचे आज आमी उक्तावण खुबशे आमी ट्राय केली. तेही मातशें कितें आज सकाळीं 11क म्हणिल्लें पूण तांचे एक 2-3 अपॉयंटमेंट आशिल्ल्यो चीफ सेक्रेटरी कडेन आनी खास करून तांचे रवी बाबाचे सुपुत्र हांगा येले कडेन आसात. हांव ताका आमी सगळ्यां पयलीं येवकार दिवया, सगळ्यांनी अभिनंदन करया आनी ताज्या हातांतल्यानच रवी बाबाच्या ह्या फोटवाचें अनावरण करया अशें हांव त्यांचे चेअरपर्सन सगळे काउन्सिलर्स आणि ऑनरेबल मिनिस्टर आणि सगळ्याचे तुमचे सगळ्याचे आभार मानता. आणि खास करून जे रेजोल्युशन घेतलं महेश आमोणकर बाब आणि रवी तांकांय आभार मानता की तेणीचे जे कार्य गोंयभर जे मुख्यमंत्री जाले, MP आशिल्ले, वेगवेगळे मंत्री तेणी 24 सांबाळ आणि आज चेअरपर्सन सांगले की तेणी सदांच लॉ अँड ऑर्डराचे सदांच ते स्ट्रिक्ट आशिल्ले आणि ते याद करून दिली. आणि हांव मना काळजाच्या आमच्या फॅमिलीच्या वतीन आणि फोंड्या वासियांच्या वतीन मतदारसंघाच्या आमच्या फोंड्याचे तुमकां देव बरें करूं पडटा. आणि तुम्ही जो म्हाका डॅडीचो फोटो तुम्ही लायलो तुमचे काउन्सील रुमान आणि अशें डॅडीची याद तुम्ही केली आणि तांकां रिस्पेक्ट आणि मान आणि तशें तेंचें रेकॉग्निशन जे तुम्ही केलें तुमकां तुमचे आभार मानता. आणि अशेंच तुमचे कार्य बरें जावचें आणि तुम्ही अशेंच लोकांची सेवा अशीच करत रावचें. मडगांव घरा खातीर लोकां खातीर तुम्ही करतात आनी तुमचे बरी सेवा लोकां कडेन जावची इतलें सांगता. आणि बरें तुमकां सगळ्यांक आभार मानता. थँक्यू.